नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकराचे उपकार. खबरो विस्तारान. गोय पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांच्या छातयेत दुखपाक लागिल्ल्यान तांकां जीएमसीत उपचारां खातीर दाखल केल्या. मंगळारा सकाळीं 6 वरांचेर तांकां जीएमसीत व्हेल्ले. सध्या भलायकी स्थिर म्हूण म्हायती मेळटा. दिवचले कळंगुटे एफडीएन रेड मारल्या. बेकायदेशीर आनी अनहायजेनीक खाद्य वस्तू जप्त केल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. चॉकलेटींच्या पॅकेटांचेर खंय भलतीच लेबलां लायिल्लीं. कारवाई जाल्या. फाटल्या कांय दिसांत एफडीए खंय कारवाई करत आसा. दुकानां सील करतात. 2 दीस फाटीं बिर्याणी दुकानांतलो अनहायजेनीक प्रकार मुखार हाडिल्लो. दिवचले कलंगुटे एफडीएन रेड मारली. बेकायदेशीर आनी अनहायजेनीक खाद्य वस्तू जप्त केल्यो. फटीचो नामो दिवन तशेंच लायसन्सा शिवाय चॉकलेट एनालॉग विकप चलताले. चॉकलेटी दवरिल्ल्या गुदावांत विजेची वेवस्था लेगीत नाशिल्ली म्हूण एफडीए सांगता. कारवाय जातली. You are giving a bill with the wrong address, and then all your labels are misleading over here. You don't have electricity in this place. You are repacking over here. गेले 3-4 महिने आम्ही कलंगूट, कांदोलीम, अंजुना, आरपुरा तसेच पेडण्या बिडण्या सगळ्या कडेन आमी रेड्स मारिल्ल्यो कॅज्यू नट्सांचेर. आनी तातूंतल्यान आमकां एक थोडे प्रॉडक्ट मेळून आयले. प्रॉडक्ट म्हणजे हे चॉकलेट्स म्हणून विकताले आनी हे सगळे डिफरंट ऑफ कन्फेक्शनरीज. आनी तातूंत आमकां एक कळून चुकलें की एक महिमा एंटरप्रायजीस, महिमा ट्रेडर्स म्हणून एक जी कंपनी कोण आसा तो ऑपरेट करता आनी ही इज गेटिंग हे सगळे भायल्यान खंयच्यान तरी हाडटा आनी हांगा मार्केटान डंप करता. सो गेले एक जवळ जवळ 15 दीस आमी तेजे फाटल्यान लागिल्ले. पूण ताणें आपलो जो बिलाचो एड्रेस आशिल्लो तो पार्रा बार्देस गोवा दिल्लो. सो आमी पार्रा बार्देस गोवा गेले, सगळ्यांक पिजून काडले. पण आमकां हाजो वेरेबॉट्स मेळना. म्हणटकीर आमी जेन्ना रिटेला कडल्यान जेन्ना वाट लायली तेन्ना आज आमी ताका सकाळींच्यान आमी हांगा ताची हांगा पाटलाग करीत आमी हांगा रावले. जवळ जवळ आतां रातचो जो 9:30 सुमार आमकां ट्रॅक जालो की ताणें हांगा हो एक गुदाम आसा हांगा कलंगूट. ह्या गुदामान तो इलिगली विदाउट एनी लायसन्स ताणें हो सगळो फूड आर्टिकल हांगा स्टोर करून दवरला. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. आदिवासी खात्याचे कला आणि खेळा मंत्री गोविंद गावडेन कडल्याण केला. गोविंद मंत्री हे विशीं मुख्यमंत्र्यांकडे उलोवंक शकतलो. सभापतीन हळूच फण्ण मारले. आपले मंत्री आसतना खात्याक उबारी दिल्ली. गोविंदान खंय कितें केलां तें खबर ना. प्रदेश अध्यक्ष दामो म्हणटा बीजेपी शिस्तबद्ध पक्ष, असले चलचे ना, एक्शन जातली. गोविंदाक शिडकावणी. मुख्यमंत्री म्हणटा योग्य वेळार योग्य कारवाई जातली. जबाबदार मंत्र्यान जबाबदारीन वक्तव्य करपाक जाय. ताची दखल घेतला, ताचेर योग्य ती कारवाई जातली. बेजबाबदारी वक्तव्य करचें न्ही. म्हाका जाल्यार दिसता योग्य ती कारवाई जाता तितके बेगीन जातली. आदिवासी कल्याण खाते म्हजे कडेन आशिल्ले तेन्ना एक नवो दर्जो दिवपाचें काम केलें. त्या उपरांत गोविंद गावडे ताचो मंत्री जालो. ताणें नेमकें कितें योगदान दिलें तें मात खबर ना. गोविंद सरकाराचो घटक, तो आपले इश्यू मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक शकता म्हूण सभापतीची प्रतिक्रिया. 12 जेन्ना जबाबदारी म्हजेर आयली त्या डिपार्टमेंटचो जो स्ट्रक्चरूच जो आसा न्ही पूर्ण 100% बदललो. आज आमी श्रमशक्ती भवनाक केले ऑफिस वचून पळयता, कितले स्टाफ आसा पळयताले. आनी त्यामुळे म्हाका जो फ्री हँड दिल्लो आसा न्ही त्या जवळ जो आसा न्ही 5 वर्सांच्या टर्माक आसा न्ही जवळ जवळ 20 पेक्षा वयर जे आसा न्ही काडूंक शकलो. आनी त्यो आजही चलता. आनी त्यामुळे जर तातूंत कितें आनी भर घालपा आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता फाटल्या टर्माक 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही गोविंद गावडे मंत्री आशिल्लो ते ताणें तातूंत कितें भर घातली म्हाका खबर ना. पण ह्या संदर्भांत ज्यो अनेक योजना आसा त्यो आजही चलता. आनी आज ताका कितें हें जाल्यार म्हाका खबर ना. पण त्यामुळे ताजे कितें विशय आसले जायत न्ही तो सरकाराचो घटक आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन तो बसूंक शकता. कॅबिनेटाक त्या एकमेकाक बसता आसा न्ही त्या संदर्भांत आसा न्ही तांणी पळोवपाक जाय आशिल्लें. पूण म्हाका हांव ताजे व्हडले कमेंट्स करिना. हो जो आरोप आसा खूप मोठा आरोप करप्शना आरोप जो आसा पळय तो आनी पळय सरकार मुख्यमंत्री मंत्री ते पळोवचे. तो भाग एज अ सभापती म्हणून तो म्हज्या हातूंत येना. आनी तो सरकार आनी त्या मंत्र्यान तांची कितें आसा तांणी पळोवचें. मंत्री रोहनाक विचारल्यार तो म्हणटा गोविंदाचो इश्यू गोविंदच बरे तरेन सांगूंक शकता. आणि प्रश्न विचारला तांकां तुमी विचारात मरे. हाव कॅन आय आन्सर फॉर समथींग वीच आय एम नॉट अवेअर अबाउट नायदर इज इट रिलेटेड टू आवर थिंग्स. सो यू कॅन आस्क हिम वॉट एक्झॅक्टली ही मेंट टू से. भाजप सरकारात मंत्रीच आपल्या सरकार आणि खात्याचेर गंभीर आरोप करतात. ताचेर प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रुडंटान गाठलो. तो म्हणटा शिस्तभंगाची कारवाय जातली. भारतीय जनता पार्टी ही एक डिसिप्लिन पार्टी आणि पक्षाचे कितें जर आसा काही गजाली जाल्यार ते ताचे उलोवपाचो एक योग्य फोरम आसता. त्या फोरमाचे कडेन उलोवपाक जाय.
प्रत्येक वेळा अशें कोण उठतलो आनी जीब लायली ताळ्याक हें जावचें ना. आनी म्हणून ज्या बेशिस्त असली कसली खपोवन घेतली ना. आनी हो फक्त इशारो न्ही, ताजी कितें कारवाई करपाची आसा ते योग्य ती कारवाई आमी करतले. सो बेगीतले बेगीन कारवाई जातली अशें म्हणटा तर तुमी? योग्य ती कारवाई बेगीतले बेगीन जातली. अत्यंत दुर्दैवी स्टेटमेंट हा जबाबदार मनशाचो बेजबाबदार स्टेटमेंट हो. मंत्र्यान अशा पद्दतीचो बेजबाबदार स्टेटमेंट करना, कारण मंत्री होय सरकार आसता न्ही. त्यामुळे तुका एखादें जर कितें आसत जाल्यार डेफिनेटली तुवें मुख्यमंत्री कडेन डायरेक्ट उलोवपाक शकता, किंवा तुका एखादें दिसता की तो ऑफिसर चूक करता आसत जाल्यार तुवें सांगूंक जाय न्ही. अशें उगीच फेक कसो स्टेटमेंट करप चुकीचें. आणि आमचो प्रदेश अध्यक्षांनी बरोचशें सांगला न्ही ते कितें आहा ती कारवाई जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंत्री पैसे मागतात म्हणून आमी मागता ऑफिसर खंय फाटल्यान विरोधकांक उलोवन दाखयतात. आपल्याचेर आयिल्ले कांय मंत्री ऑफिसरांचेर दुखलतात. कॉन्ट्रॅक्टदारांक कमिशन म्हणून मंत्री गोविंदाच्या वक्तव्या उपरांत आपाचो सरकाराचेर फार. मुख्यमंत्र्यान खंय खुलासो करचो. बीजेपी करप्शनान भरल्या म्हूण काँग्रेसी उलयली. मंत्री विरोधान आदिवासी कल्याण खात्याविषयी केल्ल्या वादग्रस्त विधाना उपरांत विरोधकांनी सरकाराक धोलो. मंत्र्यांनी आमच्याकडे पैसे मागले म्हणून आम्ही पैसे मागता अशे अधिकारी फाटल्यान सावन विरोधकांक सांगतात. आपल्यार आयले की अधिकाऱ्यांचे दुखलतात. आपाचे फुडारी उलयले. हे कोत्ता घोडबोड हे हाता पयशे आनी मागीर तेंच्या मध्ये फूट जाली. तेंच्या मध्ये घोडबोड जाल्या उपरांत मागीर ऍडमिनिस्ट्रेशनाचेर घालप की ऍडमिनिस्ट्रेशन फायली पास करना. अरे त्याच ऍडमिनिस्ट्रेशनाक तुम्ही नाकारून डायरेक्ट नॉमिनेशन करतात. त्याच ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे फुस्तार तुम्ही पैसे घेतात. तोच ऍडमिनिस्ट्रेशन आमकां सांगता फाटल्यान सान लुवान उलोवन सांगता की सर मंत्र्यान पैसे मागले म्हणून आमी पैसे मागता, नाजाल्यार आमकां तुमच्या पैशांची गरज ना. तो ऍडमिनिस्ट्रेशनान सरकारान काम करपी लोक ते बेकार पडलेले ना. तांकां कोणें हे फोर्स करूंक ना की पैसे घेयनाका. तांकां फकत मंत्र्यांनी फोर्स केला. दे आर नॉट डुईंग दीस आउट ऑफ देअर ओन अकाउंट. तांकां फकत मंत्री सांगता पैसे घेयात आनी आमकां जमा करून दियात म्हणून ते पैसे घेतात. आनी मागीर हेंच्या मंत्र्यांची फूट जाल्या उपरांत हेंचे ऍडमिनिस्ट्रेशनाचेर पावता. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित म्हणटा भ्रष्ट सरकार. तांचे स्वताचे मंत्री, तांचे स्वताचे MLA हे आता खंय तरी ह्या सरकाराकूच एक्सपोज करपाक लागल्या की प्रत्येक पावलाचेर करप्शन आसा. आज पैसे दिल्या शिवाय फायली क्लियर जायना. खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच, तूं सादें एक मामलेदार ऑफिसान वतलो जाल्यार आज तें करप्शन त्या लेवलाचेर पाविल्लें आसा. आज सामान्य मनीस, प्रत्येक मनीस आज ह्या करप्ट भ्रश्ट सरकारांतल्यान पिडीत जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हें सरकार कसलोच हांकां मोरल अधिकार ना हें कंटिन्यू करपाक. म्हाका दिसता ह्या गव्हर्नरान हें सरकार डिजॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फुडल्या 24 वरांत मोठो पावस. मराठवाडा आणि लागसारच्या वाठारांत कमी दाबाचो पट्टो लागिल्ल्यान उत्तर भारतात वादळी स्थिती. केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोंयच्या दर्यादेगेर मोठ्या पावसाची शिडकावणी. गोंय आणि कोकणांतले रेड अलर्ट. 29 तारखेमेरेन गोंयांत पावसाचो अदमास. नुस्तेमारीक दर्यान वचचें न्ही म्हूण सल्लो. We are anticipating there will be heavy to very heavy rainfall likely to continue over west coast, that is Kerala, Karnataka, coastal Maharashtra as well as Goa during next 6 to 7 days. Also possibility of extremely heavy rainfall activity over Kerala, Konkan including Mumbai city, and Ghat areas of Madhya Maharashtra, coastal Ghat areas of Karnataka on 26th and 27th, and Ghat areas of Tamil Nadu on 26th, that is on today. If you talk about the forecast of temperature, the maximum temperature likely to fall by 4 to 6 days during next 24 hours and gradual rise by 3 to 4 degree thereafter over subsequent 4 to 5 days, and particularly over the northwest India. If you talk about over central India, there will be no large change during next 2 days, a gradual rise by 2 to 3 degree in subsequent 5 days. In remaining parts of the country, there will be no significant change. For the today's alert, weather alert, red alert has been issued, particularly Madhya Maharashtra, Konkan, Goa, also coastal Karnataka, south interior Karnataka, Kerala, as well as Tamil Nadu. Looking into heavy to very heavy rainfall at a few places with isolated extremely heavy rainfall, that is rainfall amounting more than 20 centimeter possibility is there. Looking into that aspect, red alert has been issued. Apart from that, some adjoining subdivisions like
Marathwada and North Interior Karnataka to witness to very heavy rainfall activity. Looking into that aspect, orange alert has been issued. Looking for possibilities there over Tamil Nadu. Looking in this aspect, orange alert is issued, but red alert has been issued particularly Konkan Goa, coastal Karnataka, south interior Karnataka, and Madhya Maharashtra. समग्र शिक्षा अभियानाचे गोंयचे बँक खात्यान 5.5 कोटीचे फ्रॉड वेगवेगळ्या राज्यातल्या 5 बँकांनी खाती सगळी वेगवेगळ्या मनशांच्या नावार फावटीक 10,000 खंय खात्यांतल्यान काडटाले. पुलिसांनी 5 बँकांचो CCTV रेकॉर्ड घेतला. विड्रॉल करतले सोद सुरू. पुलिसांचो 2 टिमी गोंया भायर आतां मेरेन एकल्याक उबारला. पूर्व मुळावे ते उच्च माध्यमिक शिक्षणाक मजत करची म्हणून केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या गोंयच्या बँक खात्यान वट्ट 5 कोटीचे फ्रॉड. वेगवेगळ्या राज्यांनी 5 बँकांनी खाती आसात. सगळी वेगवेगळ्या मनशांच्या नावार फावटीक 10,000 खंय खात्यांतल्यान काडटाले. पुलिसांनी 5 बँकांचो CCTV रेकॉर्ड घेतला. पैसे विड्रॉल करतल्याचो सोद सुरू आसा. पुलिसांचे 2 टिमी गोंया भायर आतां मेरेन 1 अटक. मजगती मुख्य सूत्रधाराचो सोद सुरू आसा. इतले मजगती कर्मचाऱ्यांची पुलीस वाचपूस करतले. केस क्रायम ब्रांचे कडेन चवकशेक वचूये म्हूण सुत्रां सांगता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशेच्या TCP आनी PWD ऑफिसांत गळटी. कंप्युटर फायलींचेर प्लास्टीक धापून दवरपाची पाळी. कंप्युटर खंय शॉक मारता. वण्टी फुगिल्ल्यान लायटीच्या बोर्डांकूय पावर लिकेज. फाटले 6 दीस स्टाफ बसून आसा. वर्कलोड भरपूर आसा मात खंय करूंक मेळना. म्हापशेच्या TCP आणि PWD ऑफिसांत गळटी. कंप्युटर आणि फायलींचेर प्लास्टीक घालून धापून दवरपाची परिस्थिती. कंप्युटरांक खंय शॉक मारता. फाटले 6 दीस अधिकारी बसून आसात. काम करपाक मेळना. बिल्डींग खंय पोन्नी. तुमचे अधिकारी कोण आसा तांकां बी सांगल्यात? इन्फॉर्म केल्ले जाता. कितें सांगलें तेंच्यांनी? अजून काय शेदवार आहे. कितके दीस जाले येतालो असो? 7 दीस जाले. तुमकां हांगा कशे त्रास सहन करचे पडटा? काम करूंक मेळना. काम करपाक मेळना. हां काम आसा पूण काम करपाक मेळना. शॉक बी मारता. शॉक येता. शॉक येता ते बोर्डार शॉक येता. एक फॅन आमचो हे जाला फॅन सोफिस्टिकेशन जाता. आमकां सारकें बसून काम करूंक मेळना. गव्हर्मेंटाक लेटर केला आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक. ही आमच्या सराक सांगलेलें आसा आनी म्हाका दिसता सरान आमचो जो वयर बॉस आहा तो ताका कळयलें आसा. CE म्हणटा पळय ताका सांगलेलें आसा. तेंच्यांनी आपलें काम केल्लें आहा आनी सरान सांगलेलें आसा अशें जालां म्हणून. तुमकां हांगा प्रॉब्लम कशे फेस करचे पडटा? खूब प्रॉब्लम जाता हांगा कारण आमचे 2 कंप्युटरूय जवळया, प्रिंटरूय जवळ, फॅनूय जवळया आनी तेची मातशी दखल घेवची कारण हेवूय मातशे भिंती खूब फुगलेल्यो आसा आनी शॉक येवपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. कुंकळे उद्देगीक वसणुकीतलो डंप सध्या उक्तेरूच. पावसाच्या लोटांत कोयरांक व्हांवता. उद्देगीक वसणुकीतल्या वाठारांत रावपी लोकांक धोको. आदींच थंयच्या लोकांक ह्या कोयराक लागून वेगवेगळी दुयेंसां जायत आसा. सरकार खंय फक्त थळाव्यांच्या दोळ्यांक उदक लायता. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेतलो डंप सद्याक उक्त्यारूच आशिल्ल्यान थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. कोयराचेर घातिल्ली ताडपत्री फाटिल्ल्यान सगळो कोयर पावसाच्या उदकान व्हांवपाक लागला. हो कोयर ताडपत्री घालून धापला अशें सांगून सरकार फकत थळाव्यांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें काम करता असो लोकांचो आरोप. आमकां आमगे गांव निवळ जायो. कुंकळ म्हणटा तो एक शापीत गांव जाला आनी स्पेशली हांव वेरोडा. ही वेरोडा जी आसा ती शापीत जाली आसा. हिंग उदक सारकी ना, हिंग वारी सारकी ना आनी खंयचेंच जावं जें प्रॉमीस केल्लें गोवा गव्हर्मेंटान की आपूण एअर मॉनिटरींग इंडेक्स घालतलो जावं आनी कितें करतलो कांयच हिंग सो फार जाल्या जमनीचेर ऑन ग्रावंड दिश्टी पडना. दूख जाता म्हाका. 17 वर्सां जालीं म्हणटरी एक भुरगें 17 वर्सां जालें आसतलें जेन्ना हें वीक घातलें तेन्ना. आज तेंच्या पोटां आसतलें आनी यंग जनरेशनाक हें हेमी एक गिफ्ट दिला गोवा गव्हर्मेंटान. एक मुगेलें एक डायरेक्ट तेंचेर एलिगेशन तुमी हें एक गिफ्ट दिला लोकांच्या इंटरनल बॉडी हें तुमी एक गिफ्ट दिला हें पॉयझन कुंकळकारांक. आनीक स्टील आमकां एक विश्वास आसता गव्हर्मेंटाचेर तुमी हें विदीन
विदीन 3 म्हयन्या भितर ना नेक्स्ट मनसून तरी हे हिंग दवरपा ना म्हूण हे तुमी काडटा म्हूण हेजेर एक विश्वास आसा आनी हे 2 दिसां भितर हे कवर अप करता म्हूण हितून एक प्लास्टीक घालून कितें पयलो हांव जायते पाटी एटलिस्ट 2 वर्सां 2.5 वर्सां सुमार हांव हिंगा त्या भुरग्यांक सपोर्ट केला रिगार्डींग द पोल्युशन आनीक आतां हांव म्युनिसिपालिटीचो मेंबर कावन्सिलर म्हणटच हें सनरायज झिंक ही कंपनीन हो वेस्ट हिंग घायल्लो आनी ते पोड मान गेले आनीक हो वेस्ट पॉयझनस वेस्ट हो हिंगा आतां डॅम्प केलो आसा आनीक सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना एक पॉयझनस ते जमनी आसा तेजे पास पडलो म्हणटा ते फिल्टर जाता त्या जमनी भितर वयता आनी ऑटोमॅटिकली ते जमनींतल्यान सगळे बऱ्या उदका मेळटा आनी ते बांय बी सगळे पिड्यार जाता म्हणटरी हो वेस्ट आनी हेजेर आमकां एश्योर केल्लें की हेजे वयल्यान आमकां वयल्यान धांपतले आनी पूण आतां एक चोयल्यार येतात चोयल्यार एका आनी येना एका आमगे थोडे मिनिस्टर आहाय तांकां पळोवंक गेलो ना म्हूण लोकांचे हेल्थाचें पळोवंक गेलो ना म्हण ते फकत भोंवताय सायरन मान मुखार 2 पुलिसीस जिप्यो आनी फाटल्यान आनी ते फोनाचे आसता यार तांकां कांय देखूं येना आतां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा आमगे म्युनिसिपालिटीची आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमगे म्युनिसिपालिटी कडेन हेजेर ताबडतोब एक्शन घेचें आनी हांव आतां हेजेर कंप्लेन बरोवन दितां हेजे सिरियसनस हेजे मातशें आमी म्युनिसिपालिटी हेजे सिरियसनस आमी घेया म्हूण हे विशीं गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या कोयराचेर नवी ताडपत्री घालून सगळ्या वट्यांनी घट बांदपा विशीं अर्द काडल्या तशेंच हे काम बेगोबेग सुरू करचे अशेंय ह्या अर्दीत म्हटलां प्रुडंटा खातीर सावियो डायस कुळमुणकार खातें येणावळ मंत्री बाबुशा कडेन म्हजे कडेन आशिल्ले जाल्यार इतल्यान सगळे कुळमुणकार केसीक तड लावपाचो शेतकी मंत्री रवी उलयलो कुळमुणकार केसींत बेगीनूच तड लावंक खंय सरकाराचो यत्न चल्ला कुळमुणकार केसींची तड लावंक सरकाराचे यत्न चल्ल्या खासा मामलेदारांची नेमणूक करून शेनवारा एक केसी सुनावणी घेतात काल एका कार्यावळी वेळार कुळमुणकार केसी विशयी आदलो मुख्यमंत्र्याने आतांचो शेतकी मंत्री रवी नायकान म्हत्वाचें विधान केलां कुळमुणकार कायदो येणावळ मंत्री बाबुशा कडेन म्हजे हातात आशिल्लो जाल्यार इतल्यान सगळ्या कुळमुणकार केसींची तड लायता आशिल्लो म्हणून रवी उलयलो ते मुणकार कायद्याचे कुळकायद्याचे म्हाजे कडेन ना ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट बाबुशाय दिल्लें आसा मुणकारूय म्हाजे कडेन ना आनी कुळकायद्याचे हांवें आनी सोबत जालें सगळें तुमी करुया जातलें तुमी करुया ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोंयांत 600 मायज नुस्तेकार एलईडी फिशिंग करतात खात्यान तांचेर कारवाई करची थोडे गोंयचे जाल्यार थोडे गोंया भायले नुस्तेकार आशिल्ल्याचे ऑल गोवा ट्रेड फिशरमॅन तांचो दावो असोसिएशनांतल्या 18 जाणांनी खंय एलईडी फिशिंग बंद करपा विशीं खात्याचे नोटीसी आयल्यार मात आमी एलईडी फिशिंग करीच नात म्हणून असोसिएशनाचे वांगडी सांगतात ऑल गोवा फिशरमॅन फिशिंग ट्रॉलर म्हणून पर्सिंग ट्रॉलिंग पर्सिंग कार आनी फिशिंग कार म्हणून 2 दिसांच्यो बोटी डिप्सिंग चलता आनी फिशिंग काराक लायट घालूंक जायना आनी वत ना आनी घालूनय फायदो ना घातली जाल्यार ते वयतीक आनी लॉसान वयतले पूण आमचेर आमी सदांच आवाज उठयला लायटी बंद करात म्हणून एलईडी लायट बंद करात म्हणून कित्याक आतां फिशिंग कॅश कांयच मेळना आनी फिशिंग कार सामके लॉसान धंदो चलता ह्या पासून आमी लायटी बंद करच्यो म्हणून आनी गव्हर्मेंटांनी कोर्टान ऑर्डर दिला लायटी बंद करच्यो म्हणून तरी आसतना ते चोर एके कोडे आहा आनी इनोसेंट मनीस एके कोडे आहा चोराक सोडटा आनी इनोसेंट मनशाक धरून हाडटा ते पण आमचे फिशरी डिपार्टमेंटान आमचेर कंप्लेन केला फिशिंग कारांचेर ज्यो फिशिंग कार आहा ते एलईडी लायट यूज करता म्हणून आनी 18 जाणांक ऑल गोवाक आनी नोटीस धाडला ते आमकां आतां क्लियर करपाक कोणी विचारपाक बाबा तुमी केन्ना बोटी आमच्यो पळयल्यो लायटी घातलेल्यो आनी तेन्ना ती हांवें सांगलें म्हाजी बोट तुमी व्हरा एलईडी लायट घाला आनी फिशिंग करून नुस्तें हाडून म्हाका दाखया देखून आमचो एक गव्हर्मेंटा कोडे एक मागणी आहा जे फोरे चोर आहा ताका धरचो इनोसेंट मनशाक त्रास करचे न्हय लेटर कोणें धाडला तेन्ना कोणें प्रूफ ना हिंगा धाडटा थिंगा धाडटा आनी रायटींग कितें घेयलां आनी आमकां आतां वच सांगलें पूण प्रोसिजर कांय करूंक ना जरी तर वयता तुमी हेका तेका दुसऱ्या जाल्यार तुमी बेश्टी नोटीसी धाडना काय पयलीं हाडून तुमी इन्क्वायरी करची आनी खरेंच बाबा हाय तितून फॉल्टी जाल्यार तुमी तेजेर गुन्यांवकारी करची
हे बुलेटिन इतल्याच सोंपता. तुमकां हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.